आमी आज आसात काणकोणच्या गुड्या हे पेट्रोल पंपाचेर पयल्या आमी पेट्रोल पंप हो बंद दवरला आसा कारण काल हांगा एक मोठो इन्सिडेंट जाल्लो आसा. इन्सिडेंट म्हणल्यार असो की काणकोण ह्या पेट्रोल पंपाचे 2 जाण भुरगे नमी गांवकर आनी बारकेलो गांवकर ह्याच पेट्रोल पंपार हांगा काम करताले. ते भुरगे हांकां मरण येयलें. हांगा ह्या पेट्रोल पंपाच्या लागीं कितें बाय आसा. ह्या बायक आमकां अशी म्हायती मेळ्ळी की ह्या बायक कासव पडलेलो, कासव मेल्लो आशिल्लो आनी ह्या कासवाक काडपा खातीर एकटो पयलीं ह्या बायक देंवल्लो आनी तो कितलो वेळ जालो भितरूच उरलो, हालचाल करिना जालो. मनीस म्हणजे दुसरो जो वर्कर आशिल्लो तो देंवलो, पूण दोगूय जाण हे बायक भितर पडोन तांकां मरण येयलें. जेन्ना फायर ब्रिगेडीचे जवान येयले हांकां काडपाक तेन्ना सकयल जेन्ना ते वयताले तेणी नोटीस केलें की भितर ऑक्सिजन मेळना आनी भितर फुगार जाता. आतां जो रिपोर्ट येयला पोस्टमॉर्टमाचो तो असो म्हणटा की ते फुगार जावन आनी ते बुडोवन मेल्ले आसात असो रिपोर्ट येयल्लो आसा. तेन्ना काल जेन्ना हो इन्सिडेंट जालो त्या इन्सिडेंटा उपरांत हांगचे जे थळावे लोक आशिल्ले गुड्या वाठारांतले त्या लोकांनी येवन हांगा एक बोवाळ केलो आनी ते लोक म्हणपा लागले ह्या भुरग्यांक हांगा पेट्रोल पंपार काम करपा आशिल्ले, पेट्रोल घालपा आशिल्ले, बायक कशें काय वयले. ताका लागून तेणी पेट्रोल पंपाची आमी पळोवपाक शकता पेट्रोल पंपाची मोडतोड केली आनी तेणी मागणी केली की पुलीस आशिल्ले पुलिसां कडेन ह्या ओनराक आनी मॅनेजराक हांगा आपोवपाची. पूण जो जमावाचो जो आक्रोश आशिल्लो तो पळोवन हे हाचे फुडल्यान पळोवपाक शकता. जो आक्रोश आशिल्लो तो पळोवन पुलिसांनी तांकां समजून हांगच्या जमावाक समजून पुलीस स्टेशनार व्हेले आनी ड्रायव्हर ओनराक आनी जो मॅनेजर आशिल्लो तांकां आपयले. कांय प्रमाणात सहानुभुतीचेर एक मनीसपणाच्या नात्यान दोगूय जाणां बसून ओनरान तांकां सांगलें एक कॉम्पेन्सेशन दिता ते हेजेर ते एग्री जाले आनी सद्या तेंची बॉडी तेणी तांकां हँड ओवर केल्ली आसा. आनी आतां पळयलां की आमी हो पेट्रोल पंप बंद आसा.